गीत घेऊया पेज 119 I9. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमी आमची घरां बांदूंक अखंड आनी बरे ते फातर वो चिरे हाडटा. आमचे घर आमकां घट आनी उबे रावलोले आमकां जाय. जे परी बरे फातर आमचें घर घट दवरतात, तेच परी आमचो घरोबो घट उरूंक आमकां देवाच्या उतराची गरज. देवाचें उतर म्हणल्यार खडप. आयज दर एक कुटुंबान खडपार म्हणजे देवाच्या उतराचेर आपलें जिवीत बांदून हाडूंक वावरूंक दर एकल्या पासत ही कृपा मागुया. आयज मिसाच्या खेरीत इंतेसा पासत मागुया. बाग्यून फ्रांसीस शावेराक दिनवासूंक मीस भेटयला. मोंतीन de Souza, तशेंच आमच्या भयणीच्या आत्म्या पासत बर्नाडिया डी कॉस्टा, देवान तिका फावो ती सूख शांती दिवंक हें मीस भेटयला. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परिवांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या कुटुंबाक मोयपासान सांबाळ. बऱ्या कोरण्यांनी आमची जीण सदां सुफळ करूंक आमकां शिकय. ह्या संवसारांत तुजी बुजवण आमकां दी आनी सर्गीच्या सुखाक आमकां पावय. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जरमायस प्रवादेच्या पुस्तका वेले वाचप. जरमायासाच्या दुस्मनांनी मुळे येयात तर जरमायासाचेर आड एक नाद बूल सोदून काडुया. तो ना जाल्यार याज्ञीक समोर ती विणे उरचो ना. न्हय म्हूण
जाणार बुद्धी विणे आनी प्रवादी शब्द विणे उरचे नात. येयात तो सांगता ते चीत दिवन पयले आमी आयकुया आनी मागीर ताजेर बोगलांटा घालुया. सर्वेस्परा दोयेन म्हाका आयक, म्हजे दुस्मान कितें म्हणटा तें आयक. बरें केलां तें वायटान परतून दिवचें, कारण ते म्हाका एक फोंड काडटात. तांचे पसत विनंती करूंक, तुजे शिरोण तांचे वेली निवारूंक हांव तुजे मुखार कसो उबो रावलो हाचो उगडास कर. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब, तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. म्हणुया, तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. सोर्या मांडलोल्या जळांत म्हाका पडूंक दिवं नाका. तूं एकलोच म्हजो आदार. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना सर्वेस्परा विश्वासी देवा. जबाब, तुजे माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. म्हजेर गुणगुणटात ते म्हज्या कानार पडटा. सोबोवती भिरांतीचो कळकळो सगळीं बराबर म्हजेर चालवतात. म्हजो जीव काडूंक मान्यो येवजितात. जबाब, तुजे माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसा. तूंच म्हजो देव, होच म्हज्या काळजाचो उल्हास. तुज्या हातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडापीड दितोल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब, तुजे माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. उद्गार. हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी. म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू जेरुसल्याक चडून वेतालो आनी 12 शिसांक कुशीन व्हरून ताणें सांगलें, आमी आतां जेरुसल्याक चडत वेता आनी मनशाच्या पुताक मुखेल यादनिकाच्या हातान घालतले. ताका मोडनाचें फॉर्मोन ते मागतले आनी ताच्यो मुस्कोऱ्यो करूंक, ताका जेरबोन मारूंक आनी कुर्सार खेळावंक ताका अणभावार्थ्यांचे स्वाधीन कोत्तले आनी तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जातलो. तेन्ना जेबेदेवाच्या पुतांची आवय ताचे चडशे आपल्या पुतांक घेवन आयली आनी ताचे कडे कितें मागूंक आयलोले भाशेन ताच्या पांयां पडली आनी ताणें तिका म्हणलें, तुका कितें जाय? तिणें म्हणलें, ह्या म्हज्या दोगां पुतांक एकल्या तुज्या उजव्या हाता आनी दुसऱ्याक दाव्या हाता तुज्या राज्यांत बसोवंक लाय. जेजून पोट्टिपाळ केलो, कितें मागतात तें तुमीच नकळोत. हांव पियेतलो त्या पात्रांतल्यान तुमच्यान पिवंक जाय? तांणी म्हणलें, हय जाता. ताणें तांकां सांगलें, म्हज्या पात्रांतल्यान तुमी खरेंच पियेतल्यात, पूण म्हज्या उजव्याक व दाव्याक बसूंक म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना. बगोर म्हज्या बापान कोणाक तयार केला तांकांच. हें आयकून हे 10 जाण त्या दोगां भावांचेर तिडले. पूण जेजून तांकां आपणा सरशें आपोवन हाडून सांगलें, अणभावार्थ्यां मदें तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणत. तुमचे मदें अशें जावचें न्हय. तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो.
तेच परी मनशाचो पूत येरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय, बोगोर येरांची चाकरी करूंक आनी समेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. एक क्रिस्तांव मनीस पोलके बोडायेन सांगतलो, खोटी गवायकी दिवन हांवें ताका बंदखणींत घालो. कसलें क्रिस्तांवपण काय हें? आमचे सोडवणे पासत कश्ट मरोन सोसूंक जेजू जेरुसल्यान सोडून वेता. ह्या वेळार कशें आपल्याचेर फॉर्मान मारतले तें जेजू आपल्या शिसाक सांगता. जेजून सदांच बरें केलें. जुदेवांचे वडील नाटकायेन बरोवन आपणाचेर बोगलांटां घालून मरणाचें फॉर्मोन मारतले आनी मारेकार कश्ट आपणाक सोंसचें पडटलें तें जेजू कळीत कोत्ता. आयच्या पयल्या वाचपान कशे भाशेन खोटी बोगलांटां घालून लोक कसो जेरेमायास प्रवाद्याक मारूंक सोदता तें आमी आयकलां. जेरेमायास देवाचें उतर लोकांक सांगतालो, सारकें आसा तें सांगतालो, तांचें वायट तांच्या तोंडार मारतालो. हाका लागून तांणी ताचेर बोगलांटां घातलीं. आमी जायते पावटी दुसऱ्यांचेर बोगलांटां घालता. नाटकायेन बरोवन आमच्या फायद्याक दुसऱ्यांक सोकला उडोवंक आमी निरपराधी मनशांक गुन्यांवकार कोत्ता. तर आयज सदांच जेजू भाशेन देवाच्या उतरा पोरमणे आमी आमचें जिवीत बांदूंक आयज दर एकल्या पासत ही कृपा मागुया. सोर पदवीदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुजे आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कोश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा काल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 32 C11. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्गीच्या बापा, तुज्या हातांतली आमी घेतल्यान ती देणी तुका आमी आतां भेटयता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी हे भेटोवणे वरवीं आमकां आमच्या पातकांच्या बांदपासांतली सुटय
आनी तुज्या भुरग्यांची स्वतंत्रताय भोगूंक पावय हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो कोत्ताय आमकां भुरग्यांक तुज्या. हो नवो काळ सोडवणेचो आमच्यो वंदावण्यो दोमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान बोत्ताय तूं आमकां नव्या बळान. सोदतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवंक, सोरनांत तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पोवीत 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 दोलबराचो सर्वेस्पो तूं. स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंदची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर रोखता. सोम्या जेजू तुझे पूर्ण जीवन परगटा. सोम्या जेजू तुझ्या येण्याक आमी बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोन दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा, सर वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवन, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजबोदकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेलेर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेलेर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेलेर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांक पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोट सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 47 D1. Atma
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या बलिदानांत आनी जेवणांत आमी वांटो घेतला, ताचो फळ आमचे जिणेंत तो कसो कर आनी बऱ्या कोन्यांनी तो अदीक तीर जावं दी, हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया, पेज 88 F5. देवान आमचेर आशिर्वाद